नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टरांचेर आत्महत्येची पाळी हाडची न्हय. सरकारान कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां वेळार दिवची. रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनाची मागणी. हरमलकाराच्या आत्महत्येन पीडब्ल्यूडीचो कारभार उक्ताडार. चडश्यो पंचायती सरकार पक्षावटेन. अर्ध्यावयर पंच अपक्ष म्हणून मेरेर. अपक्ष आवेरतान काँग्रेसीतले आलेक्स रेजिनाल्ड आनी मडकयकार सोडल्यार चडशा आमदारांक फावो तितली पॅनलां हाडपाक अपेस. पळयात रिपोर्ट. फोंड्याकेरी आपेव्हाळांत जागोरा वेळार जुगारावेल्यान तणाव. जुगारा आड कागाळ केल्ल्यान मारपेट आनी लॉन्ड्रीक उजो घालो म्हूण एकल्याक अटक. न्याय मागपा खातीर पुलीस स्टेशनार लोकांचो जमाव. पुणेच्या चोरया पिस्तूल रॅकेटाची पाळामुळा. बेळगांव मुंबय मेरेन पुलिसांक दुबाव. रॅकेटात घुसपला पोन्न्या गोंयचो नवो पंच वांगडी. 4 पिस्तुलां, मॅगझिन्स आनी राऊंड जप्त. मोठे रॅकेट उक्ताडार येवपाची शक्यताय. गोंय मनीस हक्क आयोग नेमल्यार जालें वर्स. सरकारान दिवना कसल्योच सुविधा. आयोगाचो अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार मिश्रान उक्तायली खंत. ना कचेरी ना कर्मचारी. सुनावण्यो चल्ल्यात सर्कीट हाऊसांत. आनी सावड्ड्या अलंका T20 क्रिकेट सर्तीची पॉलिटिक्स आनी स्कॉर्पियन स्पोर्ट्स क्लबा मदीं फायनल. सय्यद खलीद, देविदास खोलकार परजळ्ळे. दोगूय सेमीफायनलींत मॅन ऑफ द मॅच. आता खबरो विस्तारान. पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टरांचेर विश्वास हरमलकारा भशेन आत्महत्या करपाची पाळी येवची न्हय म्हणून सरकारान कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां वेळार दिवची अशी मागणी गोवा रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनान केल्या. फोंडेचो कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास हरमलकाराचे पेडणे पुलीस स्टेशनाच्या बिल्डिंगेचें काम अर्धवट उरिल्ल्यान पादेशीर जावन ताणें आत्महत्या केली. सरकारा कडच्यान कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे पडनात म्हणपाची खंत ताणें मया एका हॉटेलांत शेनवारा आत्महत्या करच्या पयलीं आपल्या चिटयेन बरोवन दवरिल्ली. फोंडे सिल्वानगरांत रावपी विश्वास हरमलकार ह्या कंत्राटदाराक शेनवारा मरण आयलें. मये वाठारांतल्या एका हॉटेलांत ताणें आत्महत्या केली. विश्वास मूळ पेडणेचो. आत्महत्या करच्या पयलीं विश्वासान 3 पत्रां बरोवन दवरल्यात. पेडणे पुलीस स्टेशन बिल्डींग बांदपाचो कॉन्ट्राक्ट ताणें घेतिल्लो. ह्या बिल्डिंगेच्या प्लानांत बदल केल्ल्यान तो सामको बेजार आशिल्लो. सरकारा कडच्यान ताका व्हडा प्रमाणांत पयशे येवपाचे आसले. आर्थीक अडचणीक लागून पेडणे पुलीस स्टेशनाची बिल्डींग पुराय करूंक शक्य जावंक ना. आपणाले दोनूय पूत बेकार आशिल्ल्यान बिल्डींग पुराय जावंक ना म्हूण तांकां दंड घालचो न्हू अशी विनवणी ताणें एका पत्रा वरवीं केल्या. तिसऱ्या चिटयेंत म्हणलां, म्हज्या मरणाक हांवूच जबाबदार. ताका लागून म्हज्या फामिलीक जबाबदार धरचें न्ही. पुलिसांनी म्हजे फामिलीक त्रास दिवचो न्ही. पयशे आयले की सगळे देणे परत मेळटले. एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर जो आमकां हांगा सोडून गेलो एक कांय कारणान जे पेमेंटा लागून जे पेमेंट ताका जालें ना म्हणून ताणें ताजे कडेन जमना जालें. लास्टाक ताणें सगळे आपले घाणां दवरून काडले पण गोवोरमेंटान पेमेंट न करता आज ताजी ही पाळी आयली. अशी दुसरी घडची न्ही, मुखार घडची न्ही म्हणून गोवोरमेंटान पावलां उचलून कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां फारीक करची. तांकां 12.5 ते 13.5% इंट्रस्ट आसा. सगळे प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर रिणां बुडले कडेन आसा. आनीक जे प्रायवेट जे आमकां प्रायवेट पयशे दिता तांचे कडेन आमी 4% ते 5% पयशे घेता पर मंथ. आनी काम कंप्लीट करता. कित्याक न काम कंप्लीट न केल्यार आमकां फायन पडटा आनीक पेनल्टी पडटा. अशी परिस्थिती वाडत वता. म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर जाता तितले बेगीन काम कंप्लीट करूंक सोदता. पूण गव्हर्मेंट तितले आमकां साथ दिना. आज वर्स जालें पेमेंट फूल पेमेंट जायना. पार्ट पेमेंट असो पेमेंट जायत रावता. तर हांव गव्हर्मेंटा कडेन प्रार्थना करता, तांकां काळजांतसून मागता की जाता तितले बेगीन कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां तुमी थकबाकी जी आसा ती पेमेंट पेड करची. ह्या प्रकरणात भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारा लागीं संपर्क साधपाचो यत्न केलो मात तें मेळूंक ना. विश्वास हरमलकारा फाटल्यान घरकान्न आनी 2 पूत आसात. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचे खबराकार उदय परब, विवेक प्रभू, सावियो डायस आनी विनोद मेथर. चडश्यो पंचायती सरकार पक्षावटीन आसात आनी अर्ध्यावयर पंच अपक्ष म्हणून मेरेर रावल्यात. अपक्ष आमदारांतलो एक आवेरतान
आनी काँग्रेसींतले आलेक्स रेजिनाल्ड आनी पांडुरंग मडकयकार सोडल्यार आनी कोणाकूच फावो तितल्या पंचायतीचेर आपले पॅनल बहुमतान हाडपाक जमूंक ना. मिकी पाशेकोकूय पंचायतींचो जाय तसो निकाल लागिल्लो ना. 28 मे मेरेन सरपंच आनी उपसरपंचाच्यो वेंचणुको जातल्यो. पळयात पंचायतीक कोणा कडेन ह्या खबरामाळेचो दुसरो आनी निमणो भाग. निकत्याच जाल्ल्या पंचायत वेंचणुकांनी चडशे नवे पंच वेंचून आयल्यात. तातूंत चडशे अपक्ष. सरकार पक्षान सध्या अपक्षांच्या हातांत गेल्ल्यो पंचायती ओडपाचे यत्न सुरू केल्यात. ही पंचायत वेंचणूक खुबशा थळाव्या आमदारांक बरी वचूंक ना. साळगांवचो आमदार दिलीप परुळेकाराचो भावच पडलो. त्या भायर अर्द्या वयर पंचायती ताच्या फावराद ना. काँग्रेसीचो आमदार मडकयकार विरोधी पक्षांत आसून पसून आपल्या मतदारसंघांतल्यो अर्द्या वयर पंचायतींचेर ताणें आपलो ताबो दवरला. काँग्रेसीचो आलेक्स रेजिनाल्ड आनी मडकयकार सोडलो जाल्यार आनी कोणाक तें जमूंक ना. कुंकळे राजन नायकाक फकत एकाच पंचायतीचेर आपले पॅनल वेंचून हाडप शक्य जालें. बाकीच्यो पंचायती अपक्षा कडेन गेल्यो. मिकी पाशेकोकूय आपल्यो अर्द्या वयर पंचायती जिखप शक्य जालें ना. जाता तितल्यो पंचायती आपले वटेन ओडपाचो यत्न सध्या आमदारांनी चलयला. ते खातीर सरपंचांची वेंचणूक जाय मेरेन हें चित्र बदलपाची शक्यता आसा. अशें आसा सद्याचे पंचायतीचें चित्र. हळदोणे मतदारसंघ. आमदार ग्लेन टिकलो. पंचायती 7. आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 6. सांखळी मतदारसंघ. आमदार प्रमोद सावंत. पंचायती 6. आमदारा कडेन आशिल्ल्यो पंचायती 5. कुंभारजुवा मतदारसंघ. आमदार पांडुरंग मडकयकार. पंचायती 7. आमदारा कडेन आशिल्ल्यो पंचायती 4. फोंडे मतदारसंघ. आमदार लवू मामलेदार. पंचायती 1. ही पंचायत कोणाच कडेन ना. नावेली मतदारसंघ. आमदार आवेर्तान फुरतात. एकूण पंचायती 5. आमदारा कडेन आशिल्ल्यो पंचायती 4. बाणावली मतदारसंघ. आमदार कायतान सिल्वा. एकूण पंचायती 6. आमदारा कडेन आशिल्ल्यो पंचायती 6. नुवें मतदारसंघ. आमदार मिकी पाशेको. एकूण पंचायती 6. आमदारा कडेन आशिल्ल्यो पंचायती 3. वेळी मतदारसंघ. आमदार बेंजामीन सिल्वा. एकूण पंचायती 6. आमदारा कडेन आशिल्ल्यो पंचायती 3. कुंकळी मतदारसंघ. आमदार राजन नायक. एकूण पंचायती 4. आमदारा कडेन आशिल्ल्यो पंचायती 1. काणकोण मतदारसंघ. आमदार रमेश तवडकार. एकूण पंचायती 6. आमदारा कडेन आशिल्ल्यो पंचायती 6. शेनवारा फाटले पंचायतीची 5 वर्सां मुजत सोंपली. 28 मेरेन सरपंच आनी उपसरपंचाच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसात. तो मेरेन पंचायतींचेर बावटो हुबोवंक पंचांक ओडपाचें राजकारण चालूच उरतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. फोंड्या केरी आपे व्हाळांत जागोरा वेळार जुगारा वेल्यान आयतारा थंय बरोच तणाव जालो. जागोरांतल्या जुगारा आड कागाळ करपी प्रशांत प्रियोळकाराचेर हल्लो केलो आनी ताच्या म्हाड्डोळच्या लॉन्ड्रीक उजो घालो म्हणून आरोपा वेल्यान फोंडेच्या पुलिसांनी सोनू म्हाड्डोळकाराक ताब्यांत घेतलो. प्रशांताक न्याय मेळचो म्हणून 100 लोकांचो जमाव आयतारा फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर जमिल्लो. कपडे घेतलेले लोकांचे सवय गेले. पण तुम्ही घातलोच म्हणून जाणा उजो काय ना घातलो ना घातलो कित्या उजो लागपाचो जाल्यार हांगा लागपाचो. हां हांगा आनी ती कडेन लागचो ना न्ही. कोणे मारलो बिल्लो काय भुरग्याक? हय हय भुरग्यांक मारलो. कोणे कोणे तो आतां ताका व्हरोन उडयलो भितर. म्हाका काही जाणांनी सांगलें अरे तुजें नांव सगळ्याक फामाद जालां की तुवें तें लेटर दिलां म्हणून. आनी तो सोनू म्हणटा तो असो असो उलयतालो. तो व्हडलो पंच जालो म्हणून कितें जालो आतां काल पळय पंच येयला आनी आपल्याक शिकोवंक सोदता काय म्हणटालो. अशें म्हाका आयज सुद्दां सकाळीं लोकांनी फोन करून सांगलां. आनी जेन्ना पळय हांव सगळें आमचें तें गडगडो बंद जालो तो हें कन्फर्म करून जेन्ना हांव फोंड्या घरा येयलो तेन्ना म्हाका घरा कडल्यान फोन येयलो की म्हाड्डोळा आमच्या बाबाच्या लॉन्ड्रीक उजो लायला म्हणून. कळ्ळें न्ही. मागीर हांव म्हाजे 2 जाण फ्रेंडां घेतलो आनी म्हाड्डोळा गेलो जाल्यार फायर ब्रिगेडीन ते पालयल्ले आसले. आमी जे लेटर दिल्लें तें 14 तारखेक दिल्लें. कळ्ळें. आनी मागीर म्हणपालो उलयता उलयता म्हाका गाळी सुरू केली न्ही मारपाक. हो केन्नाचो पोर काय म्हणपालो आपल्याक हें करता. बुरशे गाळ्यो मारले. पळय सोनू म्हणलें तूं म्हाजे कडेन भाशण करनाका. हांव म्हाजे कडेन आनी तुजे कडेन कांय संबंद ना. इतलें करतकूच आमी लागीं जशें येयले तेणें म्हाजेर काडलें फोट मारली पोटार. आजून दाग हांवें मुद्दम शर्ट घातला तो. आनी म्हाका राती पोटान इतलें दुखतालें म्हाका 2 फावट ओपूंक सुद्दां जालें ते वाटेन. पुलिसांनी म्हाका घेवन ते पंचनामा केलो आनी म्हाजे सकट तेजे फुड्यान गेले ते सोनू फुड्यान आनी ताका एरेस्ट करून म्हाज्याच गाडयेन आतां घेवन येयले. आनी तेणी आमकां एश्युरन्स दिला की जेजेर ज्यो कारवाई करपाक जाय तितल्यो करतले म्हणून. फोंडेच्या चोरया पिस्तूल विकपी रॅकेटाची पाळा मुळां बेळगांव आनी मुंबय मेरेन पावल्या आसपाचो दुबाव पुलिसांक आयला. ह्या केशींतल्यान मोठे रॅकेट उक्ताडार येवपाची शक्यताय पुलीस उक्तायतात. पुलिसांनी शेनवारा धाड घालून चोरया पिस्तोला बाळगुपी वट्ट 14 जाणांक अटक केली. तातूंत एकलो पोन्ने गोंयचो पंच वांगडी आसा.
दोगा जाणांक फार्मागुडयेर, एकल्याक भोमा जाल्यार एकल्याक पोन्न्या गोंयच्यान धरलो. पोन्न्या गोंयांत धरला तो नवोच वेंचून आयिल्लो पंच विनायक फडते. पुलिशेक ताचे कडल्यान 4 पिस्तुलां, 3 मॅगझीन आनी 14 राउंड जप्त केल्यात. We had arrested two accused, Akhilesh Gupta and Tofik Nasur. And on their interrogation, we had arrested another accused also, Riyaz Sheikh from Bama, Muslimwada. And they were found in possession of a total 3 pistols, 3 magazines, and 14 live rounds. Further interrogation of the accused revealed that they sold one more pistol to Mr. Vinayak Jagannath Fatte, resident of Old Goa, who is presently elected as a Panch member of Ward number 5 of Old Goa Panchayat. PI Sagar Ikoskar, along with the team of Kunda Police Station, conducted a raid, and from him he recovered 1 pistol and 5 live rounds. He has been arrested, and we have filed a case under section 3-25 of Arms Act at Old Goa Police Station. The investigation into that case is in progress, so also the case of Kunda Police Station is under investigation. And total property so far recovered is 4 pistols, 3 magazines, and total 19 live rounds. We are still interrogating the accused, and it is possible that there may be some more disclosure from the accused persons. Moreover, how many persons have they arrested? Total, we have arrested 4 persons, including that Panch Vinayak Fatte. 3 have been arrested in Kunda. In Kunda case, we have arrested total 3 persons. That is Akhilesh Gupta, Tofik Nasur, and Riyaz Sheikh. Riyaz Sheikh is from? Riyaz Sheikh is from Boma. Okay. And the other one, fourth one? Fourth one is Vinayak Fatte. He is from Old Goa. He is elected as a Panch member now recent village panchayat election. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.